भूगर्भातले संपत्तीची पावणी करपच योग्य आणि पारदर्शक खणींची पावणी जावंक जाय। तातूंतल्यानच एनावळ वाडटली आणि भ्रष्टाचाराक वाव मेळचो ना अशें भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदी म्हणटा। दिल्ली रामदेव बाबाचे सभेत तो उलयतालो। देशातल्या लोखणा मिनाचो वापर निर्गती परस देशी स्टील उद्देगा खातीर जावंक जाय। भूगर्भातले संपत्तीची पावणी जावंक जाय अशें म्हणत रेवेचे स्मगलिंगाचो प्रस्न ताणें काडलो। मुख्यमंत्री परिकार म्हणटा गोयचे खणीचे लिजांचो प्रस्न मोदी प्रधानमंत्री जाले उपरांत केंद्राकडेन व्हरून सोडयतलो। See, एक गजाल लक्षात दवर. It's very easy to say that mining should be auctioned. Very easy. Whereas I have no, in principle, objection to the getting maximum revenue for the state. The method has to be properly devised. Unless you devise a proper method, you cannot carry out this fair allotment of natural resources to the industry, because one who does the mining, for example, has to invest. Windfall profit solve करपाचो एक technique, for example, already was existing. Export duty central government and 30% लायिल्ली पळय, that reduces windfall profit. Now what happened when this was levied? That time it was very heavy. In between, international prices increased. That's why the profit again become windfall. Till then, initially it was the windfall profit was absorbed by 30% export duty. So you want to increase it further? I don't give you the method, because I am not the finance minister of the country. But whoever becomes finance minister, I can suggest him some solution. No, when BJP will come into power, that I will suggest him solution. Whoever हमारे जो भी मिनरल्स है, हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें वैल्यू एडिशन, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप आयरन और बार भेजेंगे और स्टील बना करके भेजोगे तो देश की आय बढ़ेगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा। आयरन और चला गया तो आप फिर से स्टील बाहर से लाओगे और देश को बर्बाद करके रखोगे। हमने गुजरात में तय किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऑक्शन करेंगे। हमने निर्णय किया, भारत सरकार ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया कि कानूनन आप ऑक्शन नहीं कर सकते हो। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, आपको हैरानी होगी, आज हमारे देश से बालू भी स्मगल होने लगी है। गोयच्या मायनिंगाचो अभ्यास करून रिपोर्ट दिता म्हणल्यार नागपूरचे निरीक वर्स तरी लागतले। निरीन अजून हे अभ्यासा खातीर अटी आनी हेर तंत्रीक गजालीच थारायल्ल्यो नात। निरीन प्राथमीक रिपोर्ट आनी खर्चाचो अदमास दिले उपरांत ते प्रमाण मायनिंगाचो अभ्यास सुरू जातलो। निरीन गोयचे मायनिंगाचे रिमोट सेन्सिंग आनी फील्ड सर्वे करपाचे थारायला। इतले मजगती गोयचे मायनिंगाची केस सोमारा सुप्रीम कोर्टाचे ग्रीन खंडपीठा मुखार सुनावणेक येता। मायनिंगाचो अभ्यास करपा खातीर निरीचे अधिकारी सध्या गोंयांत आसात। ह्या पंगडान आतां मेरेन खण खात्याचे अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आनी उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळून तांचे लागीं भासाभास केल्या। ह्या पंगडान शेनवारा क्लॉड आल्वारिसाक मेळोन उलोवणी केली। निरीन अजून मार्गदर्शक तत्वां थारावंक ना अशें क्लॉड म्हणटा। रिमोट सेन्सिंग करतलो जाल्यार अहवाल तयार करपाक 1 वर्स लागतले अशें क्लॉडान सांगले। They have to still get the project approved by the Goa government. The approval will come only after the cost is submitted. Cost is not yet submitted, no? So that will take some time, and I do not foresee the work that they are doing, whatever they have described to me, will be completed within a few months. It will take nothing less than 1 year. Nothing less than 1 year. So I don't think they can give any preliminary report or anything of the kind, because it won't make much sense. They will have to do a lot of work on that. No, they have to. That cannot be done just like that. And if you do a bad report, then it will not be of any use to anybody, and it will only get maybe a bad reputation. So they will have to do a good job. But the type of study with remote sensing that they plan to do, including ground truthing, that means going and verifying on the ground, it will take at least a year, not less than that. मायनिंग सुरू जावपाचेर ह्या अहवालाचे कांयच परिणाम जावपाचो ना अशेंय क्लॉडाक दिसता। गोंय सरकारान निरीक नेमल्या, सुप्रीम कोर्टान नेमूंक ना ही गजाल क्लॉड आल्वारिसान स्पष्ट केली। It is not a committee of the Supreme Court, and whether they produce any report by 15th of February and what they will produce, nobody.
because it is too soon to say. But it should not be linked. Opening of mines should not be linked. Opening of mines is linked only to the judgment of the Supreme Court, which will come only when the reports of these two committees are produced before the Supreme Court. इतले मजगती गोवा मायनिंग प्रकरणाचेर सोमारा सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. दिवचल मतदारसंघात कामां जायना म्हूण थंयचो आमदार नरेश सावळान दिवचले एका दिसाचो उपास केलो. लोकसभेची आचारसंहिता लागू जाय मेरेन वाट पळयतलो. तितले म्हणसर कांयच जालें ना जाल्यार सरकाराच्या आड वावरपाची शिटकावणी सावळान दिल्या. ताचो उपास सोडोवंक आयिल्लो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायन सावळान पर्रीकार सरकारा आड वावुरचें म्हूण उलो मारलो. विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्याक अपक्षाचें कोत ना. 2015 एप्रिल म्हयनो आमकां मेळटलो. तो पर्यंत आमी कितें ओगी बसप, खंय तरी आवाज करपाक जाय, सरकाराचें लक्ष वेधून घेवपाक जाय, हो आमचो प्रयत्न आसा आनी हो प्रामाणीक प्रयत्न आसा. इलेक्शनाचो कोड लाग पर्यंत रावतलो. इलेक्शनाचो कोड लाग पर्यंत जर दिवचलचो विकासाची जर खंयची मुहूर्तमेळ लागना जाल्यार सरळ सरकाराच्या विरोधान हांव सगळें वागता. हांव जें कितें मागता तें म्हजे स्वता खातीर न्ही, हे दिवचलच्या लोकां खातीर. म्हाका हें समजना तुमचें सपोर्टूच करपाचो न्ही सरकाराक. कित्याक सपोर्ट केलो ताका? तो तुमकां सपोर्ट मागना. तो 21 ताका मत मारिल्लो आहा आनी तुमी वदान हें जाता, शरणागत जाता, सारकें थंय सरेंडर जाता. स्वाभिमानी दिवचलकार तुमी आसतना तुमी भितात कोणाक? फुडले विधानसभा अधिवेशन चड दीस उरल्यार मराठीक राजभास करपाची मागणी विधानसभेन करतलो अशें आमदार विष्णून म्हणला. आपल्याक सरकारान उतर दिलें. मराठीक राजभास करपाची मागणी चालूच दवरतलो अशें वाघ म्हणटा. मात अधिवेशन 4 दिसान गुटलायले जाल्यार विधानसभेन मुद्दो काडपाक मेळचो ना अशें विष्णू म्हणटा. मराठी राजभास आंदोलनाच्या वांगड्यांची वास्को सड्यार बसका जाली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.